पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे बेस बरें काम करता ते खातीर 2 वर्सांनी जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत ताका परत एकदा वेंचून हाडात असो उलो सांत आंद्रेचो भाजपा आमदार विष्णू वाघान बुधवारा पर्वरे मारलो। पर्वरेचो अपक्ष आमदार रोहन खंवटेच्या वाडदिसा निमतान बुधवारा पर्वरे खासा कार्यावळ जाली। आर्थिक परिस्थिती मनशाई सारखी नासली जाल्यार फुडें वाटचाल मेळना आनी आज सरकारची ती परिस्थिती जाल्या पयशे कांय ना व्हडले व्हडले उलोवप आनी कांय दिवप ना ही ताची समज जाल्ली आसा व्हडले व्हडले प्रॉमिस दिवप पूण तुमकां कांय पावप ना ही ताची समज जाल्ली आसा आनी पावयता आसतना तुमची पावता तेन्ना तुमी चपलां झरोवन गेली आनी आमी 2 ऑफिसर जेन्ना तापोवन काडटात तेन्ना तुमकां स्कीम परत पावता 2 वर्सांनी परत एकदा तुमकां निर्णय घेवचो पडटलो आणि तेन्ना गोंय कशें आसतलें हें तुमकां ठरोवचें पडटलें आनी सर्व हांव तुमकां सांगत दिसता फुडचें गोंय कशें आसतें हेचें डिसिजन घेवपी गोंयचे जे 9 ते 10 लोक आसतले तेंचे मदीं एक म्हत्वाचो रोल हो रोहन खंवटेक खेळचो पडटलो। फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, दिवचलचो आमदार नरेश सावळनाय रोहन खंवटेक लोकांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन केलें। म्हाका दिसता रोहनाक हे वाटेवरसा एक आपले भितर एक रिजोल्यूशन घेवपाची गरज आहा की पर्वरी सोडून गोंयच्या खातीर आपण फुडें विचार करतलो गोंयकारांचो विचार करतलो। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। कुणय तपोभुमीचेर आंतरराष्ट्रीय संस्कृत महोत्सवाक सुरवात जाली। मंगळारा ब्रह्मेशानंद स्वामीच्या जन्माष्टमी महोत्सवा निमतान ही कार्यावळ सुरू जाल्या। उक्तावण सुवाळ्याक गोंयचे राज्यपाल मृदुला सिन्हा, उद्घाटक राजेशजी परमार, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल सिन्हा आनी संस्कृत मळार वावरपी बाकीचे मानेस्त आशिल्ले। ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी संस्कृत भाषेचे महत्वाचेर उलयलो। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय म्हत्वाच्यो खबरो। दाबोळी विमानतळालागसर धाड घालून वजन आणि माप खात्यान प्रेस वाडून म्हाल विकपी पसरकारांचेर धाड घाल्यो। 20 विकता 30 रुपया बिस्कीट तो 50 रुपया विकता आणि इवन काजू बी हे पळय काजूचे हाजे कांय डिक्लेरेशन आणि वयल्यान आमकां शाणवण आणि तो ऑब्स्ट्रक्शन करता म्हणून आमी पुलीस हाडल्या आणि वी विल टेक द एक्शन ऑन इट। 77,000 महिन्याक रेंट फारीक करता म्हाका MRP न्ही म्हाका पैसे जायना आणि हे जे रेट लायला न्हू आता ते एअरपोर्ट ऑथॉरिटीकडून हांव एप्रूव करून घेतलेले आसा। गोंय तियात्र अकादमीच्या खासा कलाकारांक भेट ह्या कार्यावळीत दुबय रावन कोंकणी आणि तियात्र मळार वावुरपी तियात्रिस्ट एडविन डिकॉस्टाचो भोवमान जालो। तियात्रात फुडार आसा, लोकांनी भुरग्यांक तियात्रांनी हाडचे म्हूण एडविनान मागले। म्हजी मागणी आसा की सगळ्यांनी भुरग्यांक आपल्या तियात्रांनी धाडची कित्याक तियात्रांक जायतो फ्युचर आसा, जायतो मुखार फुडार आसा। सो हांव मागता तुमच्या भुरग्यांक तुमी तियात्रांनी धाडची। आनी कोणाकूय मंगोर तुका सोदूंक पडो फायल आतां मोबायलाचेर एक सेकंडान नंबर करतो डायल केट्या परभावात चलता तुका नासल्यार बायल पूण मातूय तुजें रावूंक जायना नासतना मोबायल। कोलवाळच्या श्रीराम देवस्थानाचो अमृत महोत्सवी वर्सुकी सुवाळो हालींच मनयलो। सुवाळ्या निमतान धार्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। म्हापशेचे विठ्ठल रखुमाई संस्थान आणि कला संस्कृती खात्यान मेळून हालींच 2 दिसाचो पयलो कीर्तन महोत्सव दवरिल्लो। जरी एखाद्या वेस्टर्नाचे आणि कोणाचे कितके हमले आमचेर येले जायत जाल्यार आमी समर्थ आहा। आज अगर ते स्नेहा जे भुरग्यान हांगा बऱ्यापैकी हे गीत सादर केले फाल्यां तेचे कीर्तनूय आहा आणि कितकेशेच आमचे युवा कलाकार आज फुडें सरताना दिसता। ते मागीर कीर्तनाच्या माध्यमान आसून संगीत संमेलनाच्या माध्यमांतून आसून समोरून जर एखाद्या वाघानं आक्रमण केलं तर त्या वाघानं आक्रमण केल्यानंतर त्या वाघाला वरच्यावरती झेलावं
आणि वरच्या वरती झेलून त्याच्या जबड्यामध्ये हात घालावा इतकं शौर्य होतं. मी एकही शब्द अतिशयोक्तीचा सांगत नाही. पूर्वेश. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GPLान डेम्पो क्रिकेट क्लबान काकुलो गोवन्साक 6 विकेटींनी मारले. काकुलो गोवन्साची फाटोफाट दुसरी हार. काकुलोन पयली बॅटिंग करून 164 रन काडिल्ले. कॅप्टन सगुण कामतीन 92 धांवड्यो काडून आपल्या टीमीक जैत मिळवून दिले. तो मॅन ऑफ द मॅच. काकुलो गोवन्साचो सनी पटेल हे मॅचीचो बेस्ट फिल्डर. Oh, what a shot! What a shot! Flat! Here's Manishankar. And there's going to be one more 6 to that tally. He might be caught. Kakulo Govans finished their innings at 164. A good performance by Kakulo Govans with the bat. This time stepping down the track and he almost knocked his partner there. Nicely played. Excellent placement and timing there. Good shot there from Sagun Kamath. That might just go to the boundary. Excellent placement there. That also brings up the half century for Sagun Kamath. Lovely shot there. A big hit there just under the commentator's box. Full touch. David is the field. Will he take the captain? Doesn't miss many. Here's a good pair of hands. Swapnil Asnurkar takes the catch off. What a shot. Down the ground. In fact, for Dempos, that was a slow one again. This time the batsman picked it up. And what a victory it has been for Dempo Cricket Club. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.